नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयचे मुखेल खबरो दिसान दीस गोंयांत अपघातांच्यो घडणुको वाडत आसात हडफडे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत तिगांक आयले आगताक मरण जाल्यार खोर्जुवे ट्रक आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकलो सोंपलो सारमानस फेरी धक्क्या कडेन वचपी रस्तो जाल्यार जीव घेणो रस्तो लेवल आनी रुंद करचो थळाव्यांची मागणी कुडचडे पोस्ट ऑफिसान कर्मचाऱ्यांचो उणाव पोस्ट ऑफिसान लोकांक उबे रावचे पडटा वरांची वरां दाबोळे माटवे वाठारांतल्या बांयक दूषित करपी पेट्रोलियम कंपनी आड पुलीस कागाळ नोंद पीडब्ल्यूडी नोकर भरती घोटाळो पुरावे सयत हाडटले उक्ताडार लोकायुक्ता कडेन करतले कागाळ काँग्रेसीची शिटकावणी आणि वेस्टर्न बायपासा कुशीक कोयर उडोवपाच्या प्रकरणात मडगांवच्या नगराध्यक्षा कडल्यान नवे रजाव आनी दिलगिरी आता खबर विस्तारान खोर्जुवे ट्रक आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत मोटरसायकल चलोवपी विदेश पोळे ह्या 23 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलां मामोशे रस्त्याचेर आयज फांतोडेर हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा विदेश ट्रका पोंदा चिड्डिल्ल्यान ताचो जीव गेला विशींचो फुडलो तपास पुलीस करतात गोंयांत अपघाताची मालिका चालूच आसा शेनवारा हडफड्या वाठारांत 2 गाडये मदीं भिरांकूळ अपघात घडिल्ल्यान 3 जाणांक आगताक मरण आयलें हो अपघात सुमार फांतोडेर 3:30 वरांचेर घडलो दिसान दीस गोंयांत अपघाताचे घडणुक्यो वाडत आसा हडफड्या वाठारांत 2 कारी मदीं भिरांकूळ अपघात घडिल्ल्यान 3 जाणांक आगताक मरण आयले पर्यटक रस्तो क्रॉस करून आपल्या गाडये कडेन वताले इतल्यान वेगान येवपी पोलो गाडयेन तांकां धक्को दिलो आनी गाडी नाल्यांत वचून पडली ह्या अपघातांत पर्यटक आनी पोलो चलोवपी गंभीर जखमी जालो सध्या पर्यटकाचे जीएमसीत उपचार सुरू आसा तेरेखोल फेरी धक्क्याचेर पर्यटकाची कार न्हंयत पडपाची घडणूक घडल्या फेरीबोटींतल्या कर्मचाऱ्यांनी तशेंच ही घडणूक जाल्या तेन्ना थंय हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी मेळून कार न्हंयतल्यान भायर काडली गाडयेंत उत्तर प्रदेशाचो कार चलोवपी ड्रायव्हराचें नशीब बरें म्हणून तो साल्वार सारमानशेच्या घडणुके उपरांत ही दुसरी घडणूक सारमानस हांगा कार न्हंयत पडपाची घडणूक हालींच ताजी आसतना शुक्रारा आनी एक कार फेरीबोटीच्या धक्क्यावेल्यान न्हंयत पडपाची घडणूक पेडण्यां तेरेखोल हांगा घडल्या सांजेच्या सुमार 5:30 वरांचेर मूळ उत्तर प्रदेशाचो पूण गोंयांत भोंवडे खातीर आयिल्ल्या ध्रुव राकेश मित्तल हाची कार आउट ऑफ कंट्रोल गेल्ल्यान ताची कार JA03W3962 थेट न्हंयत पडली आशी कुशीक आशिल्ल्या लोकांच्या तशेंच फेरीबोट कर्मचाऱ्यांच्या लक्षांत ही बाब नदरेक येतकीच तांणी कार न्हंयतल्यान भायर काडली नशीब बरें म्हणून ड्रायव्हर साल्वार जीव वाटायल्ले खातीर ध्रुव हांणी फेरीबोट कर्मचाऱ्यांचे तशेंच थळाव्या लोकांचे उपकार मानल्यात
अभी मैं यहाँ से केरिम बीच पे हूँ। यहाँ अभी से तीराकोल राइट से आ रहा था मैं इधर तीराकोल पोर्ट की साइड। तो मेरा गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल गया और पानी में गया। बट यहाँ पे जो लोग हैं जो फेरी ऑपरेट कर रहे हैं इन्होंने मेरा खूब मदद किया और अभी गाड़ी भी निकलवा दिया इन्होंने। इनका बहुत सपोर्ट रहा, इन्होंने मेरा जान भी बचाया बराबर। नमस्कार। ज्या पद्धतीने सार मानस हांगासर एक वाहन फेरी धक्क्यायल्यान उदकान गेली आणि थंयच्यान एक वाहन चालकाक मरण आयले। पूण सुदैवान आयज तेरेखोल केरी फेरी धक्क्याचेर अशीच एक घटना घडली। यूपीतले 2 पर्यटक तेरेखोल भागात गेल्ले आणि तेरेखोलांतल्यान ते केरये येवपाक फेरयेन येताले। आयज थोड्या प्रमाणात सुकती आशिल्ली त्यामुळे फेरी सकयल लागली। ताका धक्क्याचो अंदाज आयलो ना, त्या खातीर ती गाडी थेट उदकान तोल जावन पडली। पूण तशी कांयच इजा जाली ना। थंयचे जे कर्मचारी आपले फेरी बोटीचे कर्मचारी आशिल्ले, थळावे लोक आशिल्ले आणि पोस्टल पोलिसांनी हांच्या जोड पालवान ती गाडी भायर काडली। गाडयेन वाहन चालकय सुखरूप आसलो। ताच्या पयलीं ताची ते गाडयेन आवय आशिल्ली, आवय उतरून फेरी बोटीन गेली आणि हो गाडी ल्हव ल्हव फेरयेन हाडटालो। पूण ताका अंदाज आयलो ना आणि तो धक्क्यांतल्यान सकयल कोसळ्ळो। पण थंय चड उदक नाशिल्लें, सुदैवान कोणाकूच कितें जालें ना। पूण अशी दुर्घटना घडची न्हू ह्याच्या खातीर सरकारान जे आपले फेरी धक्के आसा असुरक्षीत ताचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर। सारमानस फेरी धक्क्यावेल्यान कार सरळ उदकांत पडून 29 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो जीव वचपाची घडणूक फाटल्या सप्तकांतल्या मंगळारा घडिल्ली। पर्यटकांक घेवन वचपी ह्या गाडयेचो चालक यतीन मयेकाराक मरण आयिल्लें। ह्या फाटभुंयेर सारमानस फेरी धक्को रुंद करचो तशेंच उतार आसा तो लेवल करून नवो रस्तो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांकडल्यान जाता। थेट देंवती आशिल्ल्यान गाडयो फेरी बोटीन भितर सरतना उदकांत पडपाच्यो घडणुको ह्या धक्क्यार वाडल्यात। ताका लागून रस्तो रुंद करचो तशेंच थंय स्पीड ब्रेकर तशेंच अपघात जावचो न्ही म्हणून उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। सारमानशेर आसा पळोवपाक गेल्यार हांगा जी आमी फेरीबोट चलता थंय खूब इन्सिडंट जाल्लेले आसा। सो हे इन्सिडंट एवॉर्ड करपा खातीर ते सरकारान हांगा लक्ष घालचें आनी तशेंच ते डेव्हलपमेंटल वर्क हांगा खूब आसा। ते डेव्हलपमेंटल वर्क वचना जी तुमकां धडा दिसता की मेन धडा वचपाक ते सायडीसून आनी जेन्ना गाडयो येता ते सायडीसून गाडयो येयली की ना तेंचो कंट्रोल जर ब्रेक फेल जायत डायरेक्ट भितर पावूंक शकता दर्यार। त्या खातीर गाडयो कंट्रोल करपा खातीर वयर हे आसा बस स्टॉप थंय एक जाय जाल्यार थंय स्पीड ब्रेकर घालचो जेणे करून थंय जे स्पीड येता भुरगे थोडे कितें करता आपल्याक फेरी मेळपा खातीर स्पीडीन येता। जर तो हे ब्रेक फेल जालो तो डायरेक्ट वचूंक शकता। आनी एक जे राप आसा तो राप सिंगल आसा तो एक राप तर एक्सटेंशन 2 फेरी खातीर असो दोरी आनी जी सायड आसा दर्याची सायड आसा ती मातशी फुडें व्हरात। कारण आयज सपोज जर वर रॅम्प पळयत आनी रॅम्पाक सरावंडींग ऑफ 100 मिटर सुमार पळयत जाल्यार खंय तरी सामको डेंजरस आसा। इतलो डेंजरस आसा की हांगासर सपोज जर ब्रेक जर फेल जालो किंवा आयज गाडयो आसा त्यो ऑटोमॅटीक आसा ऑटो आसा आनी ती कशें आसा जब्ब करता सामको स्लोप आसलेले कारण ते आबूज जावन सुद्दां ते कंट्रोल लूज करूंक शकता आनी ते एक तर हांगासर स्टेशन आसलेले लोकांचेर मारूंक शकता नाजाल्यार एक तर डायरेक्टली भितर वचूंक शकता। सो आयज खंय तरी रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान आनी जो राप किंवा आनी कितें लागता पळय ते ऑथॉरिटीसांनी हेजेर एक तोडगो काडपाची गरज आसा। आमी ऑफिशियल न्ही सो आमी फुडें तुमचें कशें कितें करप हें आमी नको पूण खंय तरी लोकांक सेफ्टी दिवपाक जाय। आयज जे हांगासरल्यान जायते लोक वयता पळय ताका खंय तरी सेफ्टी दिवपाची आयज गरज आसा। गांव न्हू सगळे मया बिचोले सगळे आख्खे लोक हांगासून पास जाता तांकां ही सेफ्टी दिवची। जेन्ना घरांतून भायर सरता भुरगे आनी सारमांचेर असो इन्सिडेंट जाल्लो आसता अशें म्हणून तेंच्या आवय बापाक कळटा तेन्ना तेंचो आवय बापाचो जीव सदींच आपल्या धगधगता कित्याक हांगा सारमांचेर हे परिस्थिती अशी आसा तेन्ना हो सगळो सीएमान आमचे भयमुक्त करपाचे हे सारमांचे वयले एक डेव्हलपमेंट करून ह्या लोकांक रिलॅक्स दिवपाची। आनी हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करून सांगता R&D मिनिस्टरान दोगांनी येवन
हे करून ह्या लोकांक एक सेफ्टी म्हणून दिवपाची जावं तांकां एक रिलॅक्स म्हणून दिवपाची हांव तांकां हात जोडून नमस्कार करता की हे तुमी थंड जावंक विशय दिवं नाका. परत एकदां आनी केन्ना तरी इन्सिडेंट घडटलो आनी परत आमकां हांगासर येवन मिडिया कडेन उलोवचें पडटलें. हो टायम येवंक जायना म्हणून आमी तुमचे कडेन नमस्कार करता. मेन डिमांड आमचो हा वार्डनिंग करपाचें. मेन म्हटल्यार एक्सकवेशन करपाचें. म्हणजे हांगासून ही चट्टी आसा ती कंप्लीट ही चट्टी मारपाक जाय. म्हणजे हो एकूच असो धडो आसा, बाकीचो गांव सुद्दां सकयल आसा म्हणटकूच हो एक धडो आसा. हो धडो सगळो कंप्लीट एक्सकवेशन एका लेवलाचेर येतलो. फाटल्या मंगळारा सारमानस फेरी धक्क्याचेर घडिल्ले एके दुर्दैवी घडणुकेत एका कार चालक तरणाट्याचो बळी गेलो. हे घडणुके उपरांत सारमानस फेरी धक्को परत एक फावट चर्चेत आयला. ह्या फेरी धक्क्यावेले सुरक्षेचोय प्रश्न उपस्थित जाला. सारमानस टॉक ह्या न्हंय मार्गावयल्यान दर दिसा शेकड्यांनी वाहनांची यो वच चालू आसता. मात सारमानस फेरी धक्क्याकडलो रस्तो सामको अरुंद आनी थंय एक व्हडली देवती आशिल्ल्यान हो फेरी धक्को दिसान दीस धोक्याचो जायत आसा. फाटल्या कांय वर्सांत ब्रेक फेल वा हेर कांय कारणांक लागून कांय वाहनां थेट मांडवी न्हंयेत वचपाचे प्रकार घडल्यात. 15 वर्सां पयलीं तर सारमानस फेरी धक्क्या कडेन एक फेरीबोट बुडून एकल्याक मरण आयिल्लें. सारमानस फेरी धक्क्या कडेन वचपी देवती कापून रस्तो लेवल आनी रुंद करचो अशी लोकांची मागणी आसा. ह्या सारमानस फेरी धक्क्या कडेन सुरक्षेच्या नदरेन केन्ना उपाय येवजण जातली ते फुडाराक दिसून येतले. मात सारमानस फेरी धक्क्या वयलो भंय दिसान दीस वाडत आसा. दाबोळे माटवे वाठारांतल्या बांयक दूषित करपी पेट्रोलाच्या कंपनीचेर कारवाय करची अशी एफआयआर थळावी पंच नीलम नायक हिणें वास्को पुलीस स्टेशनाचेर नोंद केल्या. बांयच्या उदकाक उजो लागलो जाल्यार फुडारांत व्हड भिरांकूळ अपघात जावं येता. ताचे खातीर अशा कंपनीचेर कारवाय करपाकूच जाय. सैमीक स्रोतां दूषित जाल्ल्यान लोकांच्या उदका खातीर तशेंच थळाव्या सैमाचेर परिणाम जाला अशी माहिती नीलम नायक हिणें दिल्या. पेट्रोलियम कंपनी आतां हांव नको खंयचे कंपनी थंय कितल्यो आसा त्यो इन्वेस्टिगेशन करपा जाय म्हणून PI कडेन आयला. त्या दिसा जेन्ना हो प्रॉब्लम घडलो तेन्ना हांवें इमिडिएटली आमचे PIक फोन केलो आनी ताणें विदीन नो टायम आपले पुलीस हाडून ते डेप्यूट केले. आनीक फायर आयलो. देन वी मेड ऑल द कंप्लेन्स टू गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल WRD सगळ्यांक कंप्लेन केली आनी एवरीबडी केम देर आनी आपआपली कामां केल्या. पूण आजून ताजो कांय रिपोर्ट मेळना आमकां. सो फाल्यां सकाळीं आत्तां हांव गेल्लें थंय बांयकडेन जाल्यार पळयल्यार 2 इंच सुमार प्रेशरान ते पेट्रोल प्रोडक्ट येता भायर. सो थंय लोकांच्या मदीं भंय आसा की समज हें जमनीन गेलें आनी खंय तरी उजो पेटलो जाल्यार आख्खो गांव पेटपाची शक्यता आसा. सो आय बिलीव इन आवर ज्युडिशरी आमगेले पुलीस डिपार्टमेंटाक. सो आमी कंप्लेन केले आयज की तुमी थरो इन्वेस्टिगेशन करा की ते खंयच्यान येता तें आनी हेजे रूट सोदून काडून ते इमिडिएटली बंद करा ताकी आमचे जे गांवांत बांयो आसा थंय नाला व्हांवता एज ओल्ड नाला तो वचून जुवारी टच जाला. तितूंतल्यानूय बी ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट वता आनी ते जुवारीन मेळटा. फाल्यां सकाळीं आमगेली जे रेड स्पिसीस आसा तिसऱ्यो कालवां ते कितें आसा तेकाय बीन ते डॅमेज जावपाक शकता मरपाक शकता. सो आय थिंक दॅट आमचे पुलीस डिपार्टमेंटान इमिडिएट एक्शन घेवन हे कोण पे करता ही मे बी आय डोंट नो वेदर इट्स अ पिल्फरेज काय खंय तरी पायपलायन लिकेज जाल्या तेजे शोध करून ते इमिडिएटली बंद करचे. बाणावले वेस्टर्न बायपास जंक्शन सध्या एक्सिडेंट प्रोन झोन जाला. हांगा रस्त्याचें काम सुरू आसा. मात काम सुरू आसतना सुरक्षेच्या नदरेंतल्यान जी उपाय येवजण घेवपाक जाय ती कंत्राटदारान घेतिल्ली ना. ताका लागून हांगा अपघात जावं येता अशी भिरांत थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. आज ज्या जाग्याचेर चोय जाल्यार तेणी पयसो हे बेच्याचे तेणी स्लॅबान पायला पूण दवरलो आहा आनी मारगांव सावन वचल्या हायवेचे सावन नावेली सायडीन कोणू येता जाल्यार माश्या पासून दिसती पडना. हे पायलां केला इतली वयर केला सो दुसरी सायडीन व्हेकल येता त्यो दिसती पडनाय. दुसरी म्हण जाल्यार हे जाग्याचेर जे इल्युमिनेशन लायट्स आहाय त्यो लायट्यो ना हिंगा सारक्यो. आज आमगेले बाणाले गांवांत तर चोवपाक गेले जाल्यार हॅलोजनूय म्हणजे वयर वयर लायट आहाय आमगेल्यो ते हाय मास्ट आहाय थिंगाच दुसरे खांबे आहाय लायट्यो म्हणजे एक जाग्याचेर नाक जाल्या पासून लायट आहाय. बट हे जाग्याचेर जिंगा गरज आहा लायटीची थिंगा एकूय लायट ना.
दुसरी म्हणटाय ते तेणी हे ट्रॅफिक आयलंड बांदले आनी तांकां ते सोर्याचेर तेणी त्यो उब केलो आहाय ज्यो बेत्या सोरयो कॉन्क्रिटा यूज कोताय त्यो आतां एक्सिडेंट कितेंय कोण जावपाक शकता सगल्याक त्यो सोरी सारक्यो भाल्या भाशेन उब रावलो आहाय सोरी तर हिंगा एकलो मातशें कितेंय जावन पड जाल्या पासून ते सोर्याचेर पडो तो साल्वार जावपाक शकता पण सोर्याचेर पड जाल्यार ती सोरी तेज पोटां वचपाक शकता तेज दोळ्या वचपाक शकता तेज गोमट्या तोपपाक शकता आनी सरकार सेफ्टी वीक येता तेदोना कोरोडांनी पयशे मोडटा ते इव्हेंट करपाक हिंगा थिंगा इव्हेंट मोडपाक सो ग्राउंडाचेर एगेन तुमगेली सेफ्टी ना तुमगेली ही पुलीस डिपार्टमेंटा गेली जे आज आमकां चॅलेंज इश्यू कोताय तुमी आमी सेफ्टी तरी कंप्लायन्स दाखयना जाल्यार पब्लीक तुमी चॅलेंज इश्यू कोताय हेल्मेट घायना जाल्यार तुमकां दिसना ट्रॅफिक डिपार्टमेंटांकू हो इश्यू रेज करपाक तुमगेली हे इश म्हणून जॉब इश म्हणटा तुमकां आतां हिंगा सेफ्टी ना ती सो हांव सरकाराक मागोता आमगेले दुसरी लोकल ऑथॉरिटी पंचायताक मागोता आमगेले लोकल MLAकूय सांगोता हिंगा जात तितू बेगीन हे जे कितें जालो आहा म्हणजे हे आमगेलो डेंजरस सिट्युएशनाचेर तुमी दवरलो आहा त्या जाग्याकाचे आनी तेय कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी ओडीचो म्हणजे तेकाय ओडीचो तेका इंचाचे म्हणजे हे कित्याक फॉलो कोनाचे तेगेली ड्युटी आसता हे सगळे सेफ्टी प्रोवायड करपाक PWD नोकर भरती घोटाळ्याबाबत काँग्रेसीन दक्षता खात्यान कागाळ नोंदयल्या पूण अजून मेरेन तांची दखल घेवंक ना देखून हो नोकर भरतीचो विशय सगळ्या पुराव्या सयत लोकायुक्तान वतले अशी काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या PWD नोकर भरती घोटाळ्याचो विशयाक काँग्रेसीन नेट धरतले मंत्रिमंडळात बदल करून भाजप हो विशय दामपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोरान केला Goa Congress is taking up the issue of the job scam in a big way, and the way the government of BJP led by Pramod Sawant has become the most corrupt government in Goa itself. It has played with the youth future itself, and there is a big scam, and they are trying to whitewash it with the change of the minister from that. Congress party has complied to the vigilance about that thing, and now Congress party, there is no actions from the vigilance. Congress party will now go to the Lokayukta regarding this same with details, and this is a serious issue, and Congress party demands that will approach the Lokayukta with more evidences prove that there is a scam involved in it, and we demand, Congress party demand, there should be strong actions among those people who is involved. The specific issue of job scam has been raised in the PWD. Job scam are mainly PWD and various other departments. Of course, I have said this time and again, Staff Selection Commission, which was notified way back in 2019, has not been allowed to function. बाणावले वेस्टर्न बायपास रस्त्या कुशीक उडयल्ल्या कोयराच्या प्रकरणात निमणे मडगांवचे नगराध्यक्षा कडल्यान दिलगिरी व्यक्त मात ही दिलगिरी व्यक्त करताना मडगांवाचे कोण कोयर उडयतात ते फुडाराक मुखार हाडटलो म्हणून ताची नांव घेनासतना शिटकावणी मडगांव पालिकेन आपल्या ट्रकांतल्यान वेस्टर्न बायपासा कुशीक कोयर उडयल्ल्याचे प्रकरण बरेच गाजिल्ले निमणे हातून शुक्रारा पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिलगिरी व्यक्त केली ही दिलगिरी व्यक्त करताना हे जे कोयर उडोवपाचे कांड केले ते खंय दिंडीक लागून शार नितळ केल्लो कोयर रस्तो कंत्राटदाराचे परवानगेन उडयल्लो म्हण नगराध्यक्षाचे राजाव हांवें एकच कारणाक लागून तांचे कडेन परमिशन मागलें कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की बिकॉज ऑफ दिंडी आनी ओन्ली फॉर 10 days हांव तेंय सांगता थ्रू आउट उडोवपाचें न्ही ओन्ली फॉर 10 days कारण दिंडेचे दीस आशिल्ले आनी मडगांव सगळे आख्खे गोंयचे वेगळे वेगळे भागांतले लोक दिंडेक लागून मडगांव येतात आनी रोडार जे पयलें आमी रोटेशनाचेर ऑनरेबल हायकोर्टाचेर आयचे आमी खंय उडोवपाक मेळना कचरो म्हणून सगळे रोडार बी आशिल्ले पळय त्या दिंडे निमित्तान दिंडेक जेन्ना आख्खे गोंयचो लोक येतलो हे म्हणत क्लीन जावचे त्या दिसांनी फक्त ते जे कावन्सिलर जे आमचे काम करता रोटेशन आमचे वता पळय तेंगे लेबर हें क्लिनींग जावनी आनी रोडार माती बी आशिल्ली ती व्हरपाची इतलेच प्रयत्न केलो वततलें तांकां मातशें हर्ट जालें म्हणून हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता आनी हांवें तें लिफ्टूय करपाक लागलें आज सांजवेळ म्हळ्यार सगळें टोटल क्लियर
आतां पोल्युशन बोर्डान कंट्रोल हें केलां नोटीस येवनी मागीर पळयात. हांव कोणाक प्रत्येकान आपली ड्युटी केल्या न्ही, पब्लीक पोल्युशन बोर्ड कंप्लीट करतले तांचे ऑफिसर येवपाची इन्स्पेक्शन तांचेंय काम आसता. नगराध्यक्षान दिलगिरी व्यक्त केली खरी, मात मडगांव शारांतूय कोण कोण कसलो कसलो कोयर उडयतात ते फुडाराक उक्ताडार हाडटलो म्हूण ताची शिटकावणी. पूण थोड्या दिसांनी कळटलें चिकनाची गार्बेज खंयच्यान येता, बोकडेची मुंडी खंयच्यान येता, बार्बीची कॅस खंयच्यान येता, हें थोड्या दिसांनी तुमच्या मुखार दवरता मरे. हांवें लास्ट टायम एक तुमकां सांगिल्लें, लक्षांत आसा जाल्यार पळयात. आख्यान जो म्हजे वांगडा रिंग रोड आसा पळय, हे रिंग रोडार गायज भेटान एक मनशाक हांवें धरिल्लो, हांव पळय आज परती रिपीट करता. मडगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव प्रभू मलकर्णेकार. दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेसीचो फुडारी एल्वीस कोम्सान आपली इत्सा दाखयली. हांव लोकां भितर वावुरता आनी तिकेटीचेर दावो करपाक म्हाका लोकांनीच फुडें काडला. तिकेटी खातीर म्हाका पक्ष क्षेत्री कडेन वचपाची कसलीच गरज ना. लोकूच म्हज्या नांवाची वळणी काँग्रेसी कडेन लायतले अशें एल्वीसाचें म्हणणें. ना गिरीश कितें म्हणटा, काम चालू कोणा खातीर काम चालू केलां म्हणटा पार्टी खातीर न्हू. दीस इज नथींग न्यू. हांवें हाज्या पयलीं खूब फावटी सांगलां तुमचे जे फ्रेंड्स कलिग्स आसा मिडिया भितर, तांकां सांगलां की आय एम ऑल्सो वन अमंग द कंटेंडर्स म्हणून. ओके, एंड दॅट स्टील स्टँड्स. आय हॅव नॉट चेंज माय स्टान्स की आय एम नॉट अ कंटेंडर. आय एम अ कंटेंडर टुडे. आनी सगळ्यांक खबर आहा कोण कोण कंटेंडर आसा. सिटींग MP आसा आनी बाकी खूब आसा. नाव द प्रायमरी ऑब्जेक्टीव इज टू फर्स्ट सी दॅट अ पार्टी इज स्ट्रेंथन. ओके, पार्टी स्ट्रेंथ मेळपाची आज गरज आसा, बिकॉज वी आर फेसिंग अ सेकंड राउंड ऑफ डिफेक्शन which have happened. So taking all these factors into consideration, I basically believe in strategizing so that the party wins. Now candidate कोण आसतलो, आतांच तुमकां सांगलां ऑब्झर्वरान, candidate will be the party prerogative whom to declare and whom not to declare. But that doesn't stop me from saying that yes, I am a contender in the race for the Congress. I am with the people. I am with the people. काल सिया आतां कितें आसता, मियरली बिकॉज एक इलेक्शन लागीं पावलां आनी अप्रोचिंग इलेक्शनाक लागून हांव हे कॅन्डिडेटरा खातीर हांव ते लोकां मदीं वयता, दॅट इज यू फॉरगेट दॅट इज नॉट एट ऑल. आय हॅव बीन देर. काल सुद्दां हांव काणकोणा म्हाका लोकांनी आपयल्लो ते फिल्म सिटीक लागून. I made it clear that whatever Gram Sabha has decided has to be supreme. The people ask my guidance also. That they believe that I can give them advice, suggest to them properly. So तातून भितर जर एक पॉलिटिकल डेरिवेटिव्ह म्हणून जर लोक म्हाका पळयतात that I am strong, could be a strong candidate for the Congress, so be it. What is wrong in that? Minorities have played a big role, historic role, and everybody is aware in the journey of the Congress party, and still it continues. That doesn't mean a majority community is not there. Now see, you have to take into account that majority community also has got fed up with the present dispensation. त्यांची 12 वर्सां जाली आनी जे राज्य चलता आतां, राजकारण चलता आनी राज्य चलयतात ज्या भाशेन ते चलयतात, people are not getting the benefit. So people approach, people when they share with me, आतां तुका जॉब स्कॅमाचो तो इश्यू आयला म्हणून सांगला, who gives us this knowledge? It is the people. The people tell us की बाबा अशें झाला, पळया मरे मातशें. So they have a faith in us, and we are trying to translate that faith of the people by going into a direct action against the government. So that is our role. So in the process of this role, overall करता करता जर लोक आमकां पळयतात that you are a good candidate material, I accept that the people should decide that. People's opinion आसा, I am ready to accept that. तुम्ही सेंट्रल लिडरा कडेन बी उलयले टॉप हेच्या कडेन. I believe one principle, एक ज्युडिशियल प्रिन्सिपल जो आसा, नो मॅन शॅल एस्पॉज हिज ओन कॉज ऑर जज हिज ओन कॉज. हांव तितूंतलो. हांव म्हजे खातीर म्हाका दिरे म्हणपाचे हितून भानगडेन पडचो ना. ज्या दिसाक तांकां कळटलें की लोकांचो ओपिनियन कितें आसा, आनी इफ दे गो बाय पब्लीक ओपिनियन, देन आय स्टँड अ व्हेरी स्ट्रॉंग चान्स. शुक्रारा दोनापावल जेटीर काँग्रेस आनी मंत्री बाबूश मोन्सेराता मदीं राजकीय महाभारत पळोवपाक मेळ्ळें. जेटीवेल्या दुकानांचो विशयाचेर हात लावपाक गेल्ले काँग्रेसीचे आमदार, विरोधी पक्ष फुडारी आनी प्रदेशाध्यक्षांचो सामनो बाबूशा कडेन जालो. उपरांत दोगां मदीं तोंडार तोंड पेटलें. दोनापावला नव्यान उबारिल्ली दुकानां भायल्या एजन्सीक दिवन ती एजन्सी ह्या दुकानांचे वांटप करतली. देखून आमचेर हावळ आयल्या असो आरोप थळावे करतात. तांचे दुखणें आयकून तांकां तेंको दिवपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा, हळडोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा आनी गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार तांकां मेळ्ळे.
जेटीर जी गेट आसा ती काडून उडोवची आनी थळाव्यांक जेटी भितर धंदो करपाक दिवचो. ते भायर पर्यटकांक जे शुल्क लायल्यात ते फावटी घेवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. Yesterday they said there are three issues. One is that gate. The gate they feel is that gate has to be removed. Secondly, they say that once the stalls were put inside, they were promised that under the pretext of COVID, they were removed here. मजगती ही बेट चलताली तेन्ना मंत्री बाबूश मोन्सेरात दिसतूच थंय पावलो. युरीन हो विशय चर्चा करपाचो तांच्या बरोबर यत्न केलो आनी दोगांय भितर उतरांचे फार पेटले. हो म्हजो मतदारसंघ, म्हज्या लोकांक कितें बरें तें हांव जाणा. म्हज्या मतदारसंघात येवन तुमी ढवळे करून राजकारण करूं नाकात. दुसऱ्या मतदारसंघान वचून जाय ती राजकारणां करात. हो विशय सुटावो करपी तुमी कोण न्ही अशा खर उतरांनी बाबूशान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक थंयच ओगी केले. ना ते बरें मग ते भितर आसले जाल्यार तूं प्रोविजन करपाक जाय. आमी गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक आमी आहा हिंगा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची आमच्या स्टायल जाली. हे कोणाक हिंगा आतां तांकां उलय म्हण सांग एकल्याक सांगली की आमी केन्ना त्रास केले बावीस वर्स सांगले आयज पासून तेणे आयज पासून तेजो धंदो चलता आनी आमी प्रोटेक्ट केला. आयज आमी पयले इलेक्शन आयज सांगले की आमी तुमच्या बाजून आहा. हांव तुका सांगता तांकां तुमी हिंगा हाडलेले आहा पण ते कोणा येयले ते हांव नको. आमचे एज अ ऑपोजिशन यो काम गोंयकार आमी आहा हांव तो बायलो फर्स्ट स्टडी द मॅटर. तांकां त्रास केलेले आहा पयले सांग देन यू के सपोज तांकां त्रास केले जाल्यार तूं काम आमी मेले आमी आस्किंग स्ट्रेट क्वेश्चन यू आस्क देम नो आय एम टेलिंग यू आस्क देम. ते उपरांत विरोधक पसार जातकच थळाव्यांनी दुकानांच्या विशयावयल्यान बाबूशाक घाम काडलो. स्टॉल थिंगा आमच्या कोणी पळयता न्हू सर बाबा थिंगा स्टॉल घालपाचें नासलें When Parikar was the chief minister, okay, he has notified this as a hawking zone. Till then, the shops are notified by the government itself. Now, before entering, notify the earlier notification. Without de-notifying the notification itself, and you are entering into agreement itself is bad. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांना हाय, मी धनश्री. अर्थात ब्रँडचं नाव सगळ्यांना माहितीच आहे, धनाज पैठणी पर्स हाऊस. मी पुण्यावरून येत आहे गोव्यामध्ये आणि गोव्यामध्ये मिनलताई मोहाडीकरांचं मडगाव येथे एक्झिबिशन आहे, BPA स्पोर्ट्स क्लब. एक्झिबिशनची डेट आहे 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर. 5 दिवस हे एक्झिबिशन आहे, सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. आणि मला माहिती आहे सगळे गोव्याचे जे ग्राहक आहेत अगदीच चोखंदळ आहेत आणि धनाज पैठणी पर्स हाऊसला लास्ट इयर पण भरभरून प्रतिसाद तुम्ही दिला होता आमच्या प्रोडक्टला. सगळे पैठणीचे हँडमेड प्रोडक्ट्स घेऊन मी तुम्हाला भेटायला येत आहे. तर नक्की भेटूयात 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर. यायला विसरू नका. तारीख अगदी पक्की डोक्यात ठेवा आणि मस्तपैकी भेटूयात. सगळेजण ऑनलाईन बघतात माझे व्हिडिओज, पण प्रत्यक्ष भेटीचा आनंद हा वेगळा असतो आणि तिथे आपण नक्कीच आनंद लुटूया. धन्यवाद.